नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात विधानसभेचे वेंचणुके उपरांत भाजपाचो विधिमंडळ फुडारी वेंचून सरकार स्थापणुकेच्या हालचालींक नेट आयला. छत्तीसगडात आयज भाजपा विधिमंडळ गटाची विधिमंडळ फुडारी वेंचून काडपा खातीर महत्वाची बसका जाता. बसके खातीर केंद्रीय निरीक्षक सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा छत्तीसगडात पावल्यात. मुखेलमंत्री पदा खातीर आदले मुख्यमंत्री रमण सिंग हांचे सयत अरुण साव, विष्णू देवसाय, रेणुका सिंग ह्या उमेदवारांचे नाव फुडें येता. पालवी मुखेलमंत्री नेमपा विशीं लेगीत चर्चा चल्ल्या. नेतृत्व आनी येता ते लोकसभा वेंचणुकेचो विचार करून भाजपा मुखेलमंत्र्यांविशीं निर्णय घेतलो. सांखळेच्या रोटरी क्लबान गरीब लोकां खातीर फुकट कपडे उपलब्ध करून दिवपाची क्लॉथ बँक सुरू केल्या. सांखळे कदंब बस स्थानका लागसार ही कपड्यांची बँक उक्ती केल्या. सांखळे रोटरी क्लबाचो हो कायमस्वरुपी उपक्रम. ही वस्त्रांची बँक वर्सूयभर दीस रात उक्ती आसतली. गरीब उपेक्षित लोक हे बँकेचो लाव घेवपाक शकतात. अशा लोकांक ह्या केंद्रात फुकट कपडे मेळटले. लोकांनी ह्या केंद्राक गरिबांक खातीर कपडे दान करचे असो उलो रोटरी क्लबान मारला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी ह्या क्लॉथ बँकेचे उक्तावण जाले. सांखळेच्यो नगराध्यक्ष रश्मी देसाय मानाच्यो सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. मोदी सरकारान प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा येवजणेक आनीक 5 वर्सां मुजतवाड दिल्या. हे येवजणे सकयल सरकार फुडलें राशन दितलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. मकान दिवपाचें काम PM आवास योजनेच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी केलें. जेका घर नासतलें तेका घर, जेका टॉयलेट नासतो तेका टॉयलेट, उदक नासलें तेका उदक, लायट नासली तेका लायट, रस्तो नासलो तेका रस्तो. हे काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच केलें. अशे आमचे विजनरी लिडर्स नरेंद्र मोदीजी आसा. आनी तुमच्या सारक्यो सगळ्यो ज्यो संस्था उरलेली गरज लोकांची भागोवपा खातीर आमी पळयता. लागींच्यांची घरां आनी कचेऱ्यांचेर घाल्ले धाडीत 200 कोटी परस चड बेहिशेबी रोख आनी भांगराची मालमत्ता सांपडल्या. हे प्रकरणात दरेकल्या दोशींचेर कारवाय जावंक जाय अशी मागणी राज्यसभेचे खासदार प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्या. ते काल पणजे खबराकारांचे परिशदेत उलयताले. काँग्रेस पक्षान वता वता थंय आपली ATM करून दवरल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमडी मेरेन बरे तरेन लोकां मेरेन पावची म्हूण यत्न करतात आनी काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचार आनी लूट मारूंक पेटला अशी टिका तानावडे हांणी केल्या. 6 डिसेंबर ह्या दीस झारखंडचे राज्यसभेचे खासदार धीरज साहू, काँग्रेस पार्टीचे तीन टर्मचे खासदार आसा 2010 पासून. त्यांच्यावर इन्कम टॅक्सान रेड मारली आणि आतापर्यंतची कॅश म्हाका दिसता केन्ना सांगूना 210 कोटी कॅश आणि अजूनही मोजप चालू आसा. आणि आतापर्यंतच्या इन्कम टॅक्साच्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांत मॅक्झिमम कॅश जी आसा ही ह्या रेडी भितर सांपडलेली आसा. आणि हे सगळें फ्रॉडुलंट परचेज सेल दाखोवन अनअकाउंटेड हे करून तांच्यांनी हे केल्लें आसा. आणि ताका लागून ह्या सगळ्या गोश्टीचो हांव निशेध करता. आणि ताका लागून म्हजी मागणी आसा राहुल गांधी कडेन की तांच्यांनी हे जे 210 कोटी आणि प्लस हे धीरज सावू हांचे कडेन मेळिल्ले आसा तेचेर तांच्यांनी पब्लिकली उत्तर दिवचें, काँग्रेस पार्टीन उत्तर दिवचें. कारण काँग्रेस पार्टीचे लिडर म्हणजे ATM जाल्ले आसा. कितले पयशे भायर येता ते सांगपाक जायना अशा पद्दतीची परिस्थिती तांची जाल्ली आसा. इतले मजगती प्रदेश भाजपान काल सांजे पणजे भाजपाच्या मुख्यालया मुखार काँग्रेसी आड निदर्शनां केली. काँग्रेसीच्या भ्रष्टाचाराचो ताणें निशेध केलो. निदर्शनात केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, आदले आमदार दामोदर नाईक तशेंच भाजपाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. बायल हो कुटुंबाचो म्हत्वाचो घटक आसा. बायलाची ती सक्षम जाणे गरजेचे आसा आणि आयुष्यमान भारत आसा तातूंतल्यान ती सक्षम जाल्ली आसा. मुद्रा लोन मॅक्झिमम मुद्रा लोन जर कोणे घेतले आसत जाल्यार ते महिलांनी घेतिल्ले आसा. आमी बऱ्याचदा मोदी गॅरंटी गाडीच्या भितर आमी जेन्ना वयतात तेन्ना तांकां बेनिफिशरी उलयतात. आजूय एक बेनिफिशरी
हांव आनी भाऊ आशिल्ले आमी उसकय हळदोणा मतदारसंघात ते महिलेन सांगलें की मुद्रा लोन घेवन आपल्याक कशा पद्दतीन फायदो जाल्लो आसा ह्या त्या महिलेन थंय सांगलें आनी त्यामुळे हळूहळू ह्या माध्यमांतल्यान महिला ही बऱ्या तरेन एम्पर्ड जावपाक लागिल्ली आसा. आमी पळयतात की घरा भितर नळ एक हें अशें आशिल्लें की हिमाचल प्रदेशाक दाखयताले आमी टिव्हीचेर पळयताले 2-2 किलोमीटर चलचें पडटालें उदक हाडपाक. आज 100% सगळ्या घरा भितर नळ मेळिल्लो आसा. आमी गोंय हें पयलें राज्य ठरलें. बायल हो कुटुंबाचो महत्वाचो घटक आसा. बायलांचे सबलीकरण जावप गरजेचे हो विचार दवरूनच मोदी सरकार बायलां सबलीकरणा खातीर वावुरता. सरकारान संसदेत बायलां खातीर 33% राजकीय आरक्षणाचो कायदो केलो. खंयच्याच राजकीय पक्षाक ताका विरोध करपाचे धाडस जालें ना. आयुष्मान भारत, जनधन येवजण, मुद्रा रीण अशा येवजण्यांचो आयज बायलांक मोठो लाव जाता. राज्यसभेचे खासदार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या युवती संमेलनात ही माहिती दितना मोदी सरकारचे हात बळकट करपाचो उलो बायलो आनी युवतींक मारलो. वर्ष 2047 विकसित भारत कसो आसचो हाचेर आता देशभरातली विद्यापीठां तरणाट्यांचे विचार आणि विजन संकलित करतली. हे खातीर फाल्यां सोमारा राजभवनांनी एका दिसाची कार्यशाळा जातली. कार्यशाळेक कुलपती, राज्यपाल, कुलगुरू आणि प्राध्यापक आसतले. कार्यशाळेच्या उक्तावणाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हीसी वरवीं मार्गदर्शन करतले. उपरांत विद्यापीठ विजन 2047 विशीं विद्यार्थ्यांची चर्चा सत्रां घेतली. म्हयनोभर ही कार्यावळ चलतली आणि हे वरवीं नीती आयोग विजन 2047 दस्तावेज तयार करतलो. The health infrastructure is there, and India is actually now a leading supplier of generic medicines and vaccines around the world. We have demonstrated huge capabilities, and it is visible in our health indicator. IMR, MMR, all the health indicators have improved dramatically, and we are on the verge of actually now being comparable with developed nations. The rural areas are also getting transformed. Rural PMGSY has almost achieved all its targets by March. They will have to extend it to extremely small hamlets. Otherwise, its 100% coverage is already there. दक्षिण गोंयांतले विकसित भारत संकल्प यात्रेचे निमतान उसगांवां ग्रामपंचायतीचे वाठारांत बायलां शेतकार ड्रोन केंद्र उक्ते केले. हे वरवीं बायलांक ड्रोन हाताळपाचे खासा प्रशिक्षण दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे संकल्पनेंतल्यान ही केंद्राची येवजण चालीक लागल्या अशी माहिती थळावे आमदार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार दिली. तेच बरोबर मोदीजी की दवाईवाली दुकान हे जनऔषधी केंद्र लेगीत उसगांवां उक्ते केलां. ह्या केंद्रात लोकांक माफक मोलान वखदां उपलब्ध जातली. ह्या यात्रे वरवीं सरकाराच्यो 20 म्हत्वाकांक्षी येवजण्यो तळागाळात गरजू लोकां मेरेन पावोवपाची मोहीम सध्या चालूक आसा. सरकारच्या ह्या येवजण्यांचो लाव घेवचो असो उलो मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार मारलो. गोंयांत चालू आशिल्ली दक्षिणेतली विकसित भारत संकल्प यात्रा बोरये पंचायत वाठारांत पावली. यात्रेक येवकार दिवंक त्या वाठारांतले उपसरपंच, पंच तशेंच संबंधीत खात्यांचे ज्येष्ठ अधिकारी आशिल्ले. पंचायतीच्या सभाघरात ही कार्यावळ जाली. मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी थळाव्यांचो भोवमान केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे दिशानिर्देशा प्रमाण वर्स 2047 मेरेन विकसित भारत उबो करपाचो संकल्प हे कार्यावळीत केलो. गरजू लोकांनी सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवचो असो उलो फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार मारलो. 15 नोव्हेंबरा सावन झारखंडांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या यात्रेक बावटो दाखयल्लो. सरकाराच्यो 20 मुखेल येवजण्यो घेवन ही यात्रा देशभरात उपेक्षित जिल्हे आनी पंचायतींनी भोंवता. गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण अशा 2 जिल्ह्यांनी 2-2 यात्रा भोंवतात. लोकांक कल्याणकारी येवजण्यांची म्हायती दितात. ही यात्रा आतां मेरेन गोंयच्या 100 वयर पंचायतींनी भोंवल्यात. जाच्या तर्फे 10,000 रुपीज 10,000 आमकां बायलांक मेळिल्ले आसा. त्याच प्रमाणे हातून 437 रुपीज पर मंथ हाच्या अंतर्गत सप्लिमेंटरी न्यूट्रिशनल पावडर्स आमकां मेळटा, जातून रागी, चण्याची दाळ, त्याच भशेन बाकीचे पावडर्स जशे की वीट लाडू मिक्स, मल्टीग्रेन मिक्स आणि रवा आणि गूळ ह्या सारखे बाकीचे न्यूट्रिशनल बेनिफीट दिवपी जे सप्लिमेंट्स आमकां गव्हर्मेंटान प्रोवायड केल्या ते आमच्या भुरग्यां खातीर खूब बेनिफिशियल ठरल्यात. आणि त्याच भशेन समज भुरगो तो घेना जाल्यार आमी ते बाकीच्या आमचे जे नॉर्मल आमी तांकां जे चपाती किंवा बाकीचे आमी पीठ म्हणटाना आमी हे न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट एक्स्ट्रा सप्लिमेंट म्हणून घालूंक शकतात.
जातून भुरग्यांक सगळ्या तरेची तातूंत जी सत्वां असतात ती बऱ्या भशेन आमकां आमच्या भुरग्यांक मेळटात. गव्हर्मेंटाचो जो हो उपक्रम आसा जातून कुपोशीत भुरग्यांचो जो प्रॉब्लेम आसा आमच्या भारतात तो खूप कमी जावचो म्हणून जो उपक्रम गव्हर्मेंटान केला तो खूप हेल्पफूल आसा. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती 3 T20 क्रिकेट खेळामाळेचो पयलो खेळ आयज डर्बनात जाता. ऑस्ट्रेलियाच्या आड निखटी T20 खेळामाळ जिखपी भारतीय पंगड सूर्यकुमार यादवाच्या फुडारपणान आयज जैताची मोख दवरून मैदानाचेर देंवतलो. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं हे आदी आयज मेरेन 24 T20 खेळ जाल्यात. तातूंत 13 खेळांनी भारत जाल्यार 10 खेळांनी दक्षिण आफ्रिका जिखल्या. डर्बनात किंग्समीड मैदानाचेर जाल्ले आयज मेरेनचे 3 T20 खेळ भारत जिखला. हे माळेचो दुसरो खेळ मंगळारा जाल्यार तिसरो 14 डिसेंबराक जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.